साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। दोन ग्रूप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो। वेगवेगळ्या मतदारसंघांत प्रचार सुरू आसा। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना अंजुनकर तुमकां येवकार दिता। सदच्या वरी आयजूय कितें म्हत्वाच्यो बातम्यो घडल्यो हे जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं आज सुशांत गावस हाचे कडेन। सुशांत, आयज म्हत्वाची बातमी खंयची केला? आयच्या दिसांतली सगळ्यात म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार ती एक नायजेरियन चलयेक काल राती अरेस्ट केल्ली म्हापशा आनी तिच्या कडल्यान 15.10 लाखांचो जो गोळी वखद आहात ती जप्त केल्ली आसात। एम्फेटामाइन हो ड्रग्स 15 लाखांचो आनी 10,000 गांजा मेळून 15 लाख 10,000 हो मुद्देमाल जप्त केला। स्टुडंट विजाचेर 2022 ही चली भारतांत आयिल्ली। लखनौच्या विद्यापीठात ॲडमिशन घेतिल्ले, पूण जी म्हायती मुखार येता ते प्रमाण हे चेडूं विद्यापीठात वचूकच ना। स्टुडंट विजाचो गैरवापर करून घोळे वखदाच्या वेपारात घुसपिल्ले हे चेडवाक म्हापशेच्या ग्रीन पार्क हॉटेला कडेन अटक केली आनी ताचे कडल्यान हो मुद्देमाल जप्त केल्लो आसा। आता हो माल तांणी खंयच्यान हाडलो आनी कोणाक दिवपाक आयिल्ले गोंयान हाचो सविस्तर सद्याक तपास चालू आसा। बेंगळूरचे पुलीस आहात तांच्या कडेन गोंय पुलिशेन संपर्क केला आनी ते प्रमाण सविस्तर अहवाल घेतले आनी फुडली कारवाय करतले अशें उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी सांगला। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी काणकोणच्यान येता ते प्रमाण एका फिल्मी स्टायलान काणकोण पुलिशेन एक व्हडे पोणे जप्त केला आनी तातूंतल्यान सुमार 2 लाखांचो सोरो जप्त केला। ह्या नदी तुमकां खबर आसतलें की पळय चेक नाक्याचेर सोरो कितलेशेच प्रमाणात मेळटलो, पूण आतां चेक नाक्या वयल्यान न वता ते जे तस्कर आहात ते समुद्रा मार्गे दर्यांतल्यान सोऱ्याची तस्करी करपाक लागल्यात, ताचो हे एक उदाहरण जावन आसा। ह्यो दोनूय सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनान। दुख्ख दिसता आयकपाक की म्हापसा धरिल्ल्या ड्रग्स प्रकरणात एक चलयेचो हात आशिल्लो। जरी ते नायजेरियन नॅशनलिस्ट असले तरी आमकां चलयांक खातीर खंय तरी डिस्टर्बन्स अशी बातमी आशिल्ली। तुमी तरणाट्यांनी किंवा बाकीच्यांनी बीन लक्षांत दवरचें असले बेकायदेशीर धंद्या कडेन वळचें न्हय, कितें ते अशें लिगली आनी बरो धंदो करचो। ते फुडें या ऐश्वर्या कडेन, तेजे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया। आयज सकाळी फोंड्या सहकारी पेट्रोल पंपा लागसर रस्त्याचें काम चालू आसतना उदकाचे पायपलायन फुटून हजारांनी उदक वाया गेलां आनी हाचेर थळाव्यांनी बेगोबेग उपाय हाडचो अशें थळाव्यांनी मागणी केल्या। आनी दुसरी म्हणल्यार गोंयांत दिसान दीस अपघाताचें सत्र सुरूच आसा। म्हापशा बस्तोडा जंक्शनाचेर आयज सकाळीं कारीचो स्वयं अपघात जालो। तशेंच परवरेच्या सुकूर जंक्शनाचेर नुस्तें व्हरपी ट्रकान एका कारीक धपको दिल्ल्यान अपघात जाला। आनी तिसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार गोंयांत फुडले 3 दीस वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा। हवामान खात्यान दिल्ल्या शिटकावणी प्रमाण नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वयचें न्ही, हाची सविस्तर बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटली। हवामान खात्यान 15, 16 आनी 17 तारखेक पावसाचो अलर्ट दिल्लो आसा, म्हणटकून झाडां पोंदां बीन रावचें न्हय। आनी तशेंच दनपारचें वत आनी आतां रातचो पावस असो पडपाक लागला फाटले 2-3 दीस जाले, म्हणटकून दनपारचें वताकूय चड भोंवचें न्हय काम नासतना। आनी कामार बीन वयता तेन्ना रेनकोटूय व्हरचो आनी सत्रीय व्हरची। आतां ह्या ऐश्वर्या कडेन, ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया। आयची जी बातमी आसा ती म्हणजे काजू पिकाचेर परिणाम जाल्ल्यान फेणी आनी उदक ताच्या उत्पादनाचेर परिणाम जाल्लो अशें जे फेणी काजू उत्पादनकार आहा पळय तेंचे सांगणें आसा। ते अशें की म्हणटा क्लायमेटाक लागून पयलीं सुरवातीक काजवाचें उत्पादन बरें आसलें म्हणटा, मागीर सामकें कमी जायत चलें आनी आतां तर म्हणटा तें मुट्टें उदक मेळपाक तांकां त्रास जाता। सो तें सरकारा कडेन मागणी केल्या की सरकारान लक्ष घालचें ह्या हितून। आनी ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह पळयात।
तर ह्यो आनी आनीकूय बातम्यो आसा ज्यो तुमकां 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. जशें 8:30 वरांचेर आमचे टॉप 25 आसता, तातूंत गोंय धरून बाकीचे गोंया भायल्यो बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटा. इतले म्हणीत हो न्यूज रूम अपडेट सांगत सोंपयता. कॅमेरामॅन यश आडाळकारा सयत हांव संजना अंजुनकर. साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. जो ग्रुप आसा त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद असलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.